दवरूंक जाय. मागीर आमकां कितें सिकनेस येयलें जाल्यार मागीर तेची जैत व्हरूंक मेळटा. जाल्यार आमी ती वाटेर पडलेले बिये भाशेन जाता. आयकता हांगासर ह्या कारणान आनी त्या कारणान सुट्टा मागीर. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. अर्गा तुका जेजू, आयच्या दिसा पासत वेळा पासत तुका अर्गायता. तुवें आमकां परतून एकदां तुज्या मंदिरान हाडली म्हणून तुका आमी अर्गायता जेजू. आमी कितें उलयता तें पवित्र आत्मोत आमकां शिकयता. त्याच आत्म्या वरवीं आमच्या तोंडांसून भायर सरता तें उतरां सगल्यांक बऱ्याक हाडटा आनी तांकां पेखवणी आनी सुटका फावो जाता म्हणून तुका आमी आर्गायता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन. आमेन. तो आमी कितें सांगतालीं ते बियेचें सांगतालीं न्हू. बी आमकां तर बीची खबरूच ना. ती वाटेर पडटा थंय आमचें जातलें न्हू. मागीर घरा गेल्यार आमकां टॅस्टींग येयल्यार आमकां थंय दवरूंक मेळचें ना. ताका लागून आमी कितें शिकलां तें काळजान घालूंक जाय आनी आमी अंडरस्टँड घेवंक जाय त्या उतराची. मागीर घरा गेलीं जाल्यार आमकां मागीर तेचेर हें करूंक मेळटा न्हू. कितें शिकलां तें उचारूंक मेळटा आमकां. आमी तर हांगर येता आनी मागीर घरा वयता रोखडी विचारता जाल्यार मागीर आमकां तें टॅस्टींग येतकूच वाटेर पडलेली न्हू. मागीर तुमकां म्हणटली गेले रिट्रीटाक गेल्ल्यान मुगो तुमी कितें शिकल्यात. कांय शिकोवंक ना तुमकां अजून म्हणटल्यात. मागीर मागीर कितें सांगतलें आमकां याद ना म्हणटल्यात. ना न्हू. आमकां होली स्पिरीट याद करता सगळें. आमकां सांगूंक जाय ताका. तो आमचो शरारती न्हू. तो आमकां बापान सांगलां पळय आपूण स्वर्गार वयतलो आनी तुमकां एक शरारती तो तुमकां सगळें शिकयतलो म्हणटा. शिकयना तो. शिकयता न्हू. आमी तेचो आदार घेता काय मनशाचो घेता. आतां आमी होली स्पिरीटचो आदार घेवंक जाय. मनशाचो आदार आमकां थोडो तेंप. हो पवित्र आत्मो आमच्या सांगाताक सदांकाळ आसतलो. थँक्यू जिजस. आमी आज शिकया आमकां आतां कशें जेजून आमच्या पासोस कश्ट भोगले आनी आमकां कितें केलें तेणी आमचें आनी आमी कितें करता. आमी परत परत कितें कितें उचारता तें आमी शिकया आयज. म्हणजे जेजून आमच्या पासोस कितें केलें करपाचो ना. ऑलरेडी तेणी आमच्या पासोस कितें करून दवरलां आनी तेच्या वरवीं आमकां सुटका मेळटा. तें आमी पळोवया. आयजाया 53:4 वाचया. खरेपणी त्याचेर पडलेले ते कश्ट आमचेच. त्याने कितें म्हणटा हांगर खरेपणी त्याचेर पडलेले कश्ट आमचेच. आमचेच कश्ट तेणी घेतलेले. हा हय न्हू. कितले आला म्हणटा आमचे कश्ट जाल्यार आमकां मॅथ्यू 11:28 कितें म्हणटा. कश्ट करतल्यांनी मजेशी यात. हांव तुमकां समाधान करतलो म्हणटा. आमी कितें करता आमचे कश्ट आमचेरूच दवरता न्हू. आनी परतून परतून आमी जेजू खुर्सार मारता. जेजू हे म्हाजे कश्ट मरे म्हाका येयल्या. थोडी कितें म्हणटा जाणां तांकां विचारल्यार कितें न्हू बरी बी ना जाल्यार ना देवान दिला न्हू त्या कश्ट भोगूंकूच जाय म्हणटा. देव दिता. देवान दिल्यार देव मरतोच नासलो न्हू. आतां आमकां आनी एकदां मरचो पडटलो जेजूक मागीर खुर्सार. तुमचे कश्ट देवान दिल्या म्हणीत जाल्यार देवान ऑलरेडी कश्ट घेतले खुर्सार. आमकां आनीक तेतून दवरूंक ना. थोडी कितें करता वजें घेवन येता हांगासर रिट्रीटाक. वजें घेवन येता आनी परतूनय वजें घेवन परत वयता. जेजू सांगता तें वजें म्हणटा भार म्हजेर सीन दिया म्हणटा. आपूण तुमकां समाधान दितलो. कश्टांत घेवन येता ते बरो सारको भाराचो वजो घेवन येता आनी बसता हांगासर न्हिदता आनी कितें करता परतूय तशींच वयता. जेजू ती सांगता कितें उतरान आयकता तेतूरूच तुमची पेखवणी जाता. ती कितें करता आयकना सारकी. एका जाण आयकता एका जाण सुट्टा मागीर तेंचें वजें कितें उरता तशेंच उरता न्हू. तुमी तशी आहा ना न्हू. तुमी सगलीं आतां वज्या खेळा पयलीं आसल्यान तुमी मांडे केन्ना मांडे येयल्यान न्हू थोडी तेन्ना तुमी आसल्यान वज्याच्या खेळा. पूण आतां वजें तुमी कोणाक दिल्यान जेजूक दिल्यान. कशें दिल्यान अशेंच उडयल्यान दिल्यान ना न्हू. कशें उडोवंक जाय नेट्टान शेवटून मारूंक जाय जेजूचेर. तेन्ना कितें जातलें परतें आनी येवचें ना. तें स्लो तर मारीत तें पट करून तुमचें परतें येतलें आनी मागीर तुमी म्हणटलें हांव म्हाजें दूख वचोंकूच ना मुगो. तुमी कश्ट परत घेतल्यान तें. आतां कितें तुमकां तर हें वजें धाडूंक जाय जाल्यार आमी कशें करूंक जाय जेजूचेर दिवंक जाय. तें म्हणटा न्हू कश्ट तें आपणेच म्हणटा पळय. खरेपणी त्याचेर पडलेले कश्ट आमचेच म्हणटा. जेजूचेर आतां पडलेले कश्ट
ते आमचेच म्हणटा, ते आमकां लागून घेतल्या तेणी कोश्टोक. आमी कितें म्हणटा, तेणी आप सोंसले म्हणून ना, आमकां लागून घेतल्या. आनी फुडें बरयता तो, त्याने भोगलेल्यो त्यो दुखी आमच्योच. आमी दुखान उरतली आनी थोडीं जाणां पळय रड रड रडटा. हेका म्हाज्या पातकांक लागून रडटा, परत भुरग्यांक लागून रडटा, घोवाक लागून रडटा. त्यो दुखी सगल्यो आमच्यो घेतल्या म्हणटा. त्यो रडपाचें आमकां आहा न्ही दुखी घेवन? ना न्हू. आमी ते समजणी घेवंक जाय. जेजून ऑलरेडी आमच्या पासून केलां तें सगलें. आमी हांगासर आमचें मायंडसेट चेंज करूंक जाय. आमी कितें करता? दुखानूच रावता न्हू. कश्ट भोगले आनी भोगलेल्यो ते दुखी आमच्योच म्हणटा पळय. जेजून आतां सगल्यो दुखी घेतल्या त्यो. ह्या मनशाची शिक्षा पडलेली. देवान तेका दोगलो आमच्या खातीर तेणी शिक्षा पासून घेतली. जेजून शिक्षा पडलेल्या देवान तेका दोगला आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसतालें म्हणटा. देवान तेका आतां आमी कितें म्हणटालीं? देवान तेका म्हणटा आमकां दिसतालें देवान तेका हें सगलें सोंसूंक देवान दिलां अशें आमी म्हणटालीं म्हणटा. पूण देवान तेका दिवंक ना. तो आमच्या पासून सगळे हे कश्ट भोगल्या तेणी. ते सांगलां स्पश्ट न्हू. आमकां अशें देवान तेका दोगलो मारलो पूण आमकां दिसतालें म्हणटा अशें. आमकां सगळ्यांक दिसतालें न्हू देवानूच तेका हें करूंक लायलां कशें? ना, देवान तेका आमच्या पासून तेणी घेतला आमच्यो सगल्यो कश्ट सगळे घेतला खुर्सार. पळया वाचया परत. खरें म्हटल्यार खरेपणी त्याचेर पडलेले कश्ट आमचेच. त्याने भोगलेल्यो त्यो दुखी आमच्योच. त्या मनशाची शिक्षा पडलेले देवान तेका दोगला आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसतालें. देवान न्हू अशें आमकां दिसतालें म्हणटा. खरेपणी म्हटल्यार आमच्या अपराधाक लागून तेका आसपास विणलो. कित्याक आतां आमी केल्लेले अपराध न्हू सगळे. हे आतां जेजूक कित्याक मरचो पडलो? हे सगळे आमी सगळे कश्ट, हे अपराध, ही शिक्षा सगळे आमच्या पासत. आनी कितें सांगता तो आतां? तेका विणलो म्हणटा. एक विणटा कशें तें पळयलां न्हू तुमी? ते हे तुवालो बीन विणटा तो तसो विणलो म्हणटा. कहो विणलो तेका? चारूय सायडीनी सैनीक रावले आनी तेका मोदी घातलो आनी तेका तसो विणलो म्हणटा तेका. आनी ते कोणा पासत केले तेणी आतां सगळे? आमचे सगळे दुखी पासत, आमचे सगळे कश्टा पासत. तुमकां जर दूख बीन आहा जाल्यार ह्याच वेळार हे करतले न्हू प्रिचींग, तेन्ना तुमची दूख सगळी वयतली. तुमच्या फॅमिलीन कोणाक आसा जाल्यार तेज्या पासतूय तुमी मागूंक शकता. ती ऑलरेडी थंय बरी जाली म्हणून, ती जातली बरी. कित्याक? हे देवाचें उतो सोत आनी जिवें तें दोनी वाटांनी काम करता. ताका लागून आमी उलयता तेचेर आसा सगळें. मागीर कितें म्हणटा? अशें आमकां खरेपणी म्हटल्यार आमच्या अपराधाक लागून तेका आसपास विणलो. आमच्या गुन्यांवाक लागून तेका वळवयलो. आमचेर कसले कसले गुन्यांव पडलेले, कसले कसले गुन्यांव आसले न्हू आमकां? ते गुन्यांवाक लागून तेका हें केलो म्हणटा. आमच्या गुन्यांवाक लागून म्हणटा तेका सगळो वळवयलो. आमचेर गुन्यांव पडलेले तेका लागून तेका वळवयलो म्हणटा. त्याची शिक्षा पडलेल्या त्याच्या वरवीं आमकां शांती मेवळी. सगळी तेची शिक्षा पडलेली तेचे वरवीं आमकां शांती आनी आमकां सूख भोगूंक मेवळें. कोणा वरवीं? आतां जेजून सगळे हे आमचे घेतले खुर्सार आनी तो मेलो म्हणून आमकां हे सगळे भोगूंक मेवळें. तरी पूण आमी म्हणटा आमकां हें ना तें ना म्हणपाचें. जेजूचे कश्ट पळयल्यार तेणी सांगलां आमकां सगळे हे आपूण घेतले आनी तुमकां शांती दिली म्हणटा तो. आनी त्याच्या घायाक लागून आमचे गाय पेकले. कोणाचे? आतां हे सगळे जेजून सोंसलां तेच्या घाया वरवीं आमचे गाय पेकले म्हणटा. आमचे घाय म्हणजे आमकां कसले कसले घाय आसले ते जाणा न्हू तुमी? तुमकां खबर? एकट्या एकट्याक खबर आहा आपल्या आपल्या घरांत आपणाक कसले घाय आसता, कसले एक एक दूख आसता, कसले आपणाक कोण कितें म्हणटा ते सगळे आमी दूख घेवन काळजान बसले. ते आमचो एक एक घावो ते सगळे घेवन तो खुर्सार मेला म्हणटा. मरतलो न्हू, मेलो सगळे घेवन आमचे. आनी त्याच्या घायांक लागून आमचे गाय पेकले म्हणटा. आमी ते न्याय करून तर जेजूचे कश्ट वळवाळे पळोवन तर आमी हे सगळे म्हणीत न्हू जाल्यार आमकां तेन्नाच पेखोवणी मेळटा. आमी म्हणीत ना जातले तर तें ना.
डावट धरीत जाल्यार आमकां कांयच मेळचें ना. आमी तेच्या घाया वरवीं आमकां पेखोवणी मेवल्या ऑलरेडी, आमकां मेळटली न्हू. जेजून आमकां कितें केलां तें आमी नियाय करूंक जाय. आमकां जाल्यार दिसता न्हू जेजून खुर्सार कितें केलां तें. तुमी पॅशन ऑफ क्रायस्ट पळयला न्हू पिक्चर. त्या पिक्चरान तर पळोवशात तेका कहो मारता कितें करता तो, जाल्यार आमकां ते पिक्चरान पळयल्यारूच कळटा न्हू कितलो तेणी तितलें मातशें दाखयलां आसतलें. तेज्या पेक्षा तेणी चड मार घेतला आसतलो. चड मार ते पिक्चरान ते मातशें दाखयलो आसतलो. हो उबो दोंगर तो आमकां जातलो उबो दोंगर चडो. आमकां असोच दोंगर चडल्यार आमकां खरोच मारता न्हू. आमी बसोन बसोन वयता सारकी. आमी एकदां गेल्लीं केरला, थंय एक दोंगरार वचपाचें आसलें. आतां वयता ते हरशीं त्या दोंगराचेर. आमी गेल्लीं, आवय लोक ते पडटा बीन सारको खुरीस घेवन वयताना. आनी आमी गेल्लीं, हांवूय बीन बसोन बसोन ते पावना वयर. तोमास खंय थंय रावतालो पयलीं. तोमास येयल्लो पळय तो रावतालो खंय वयर सारको. आनी तेका ते सगळे मारताले न्हू लोक, ते मारताले खंय केल्ला तेका तोमासाक म्हणून तो वयर एक हितून रावतालो सारको. आमी सारकी थोडी बावडी कितें आमी वयरसून येयली तरी फळी चडटा सारको दोंगर तो. ते म्हाका याद येयली. आरे देवा म्हणलें जेजू हो दोंगर ओहोरी तुजो दोंगर आसलो काय म्हणून हांव चिंत्तालें. म्हणल्यार एक खोडपाचो पांय चुकलो गुडू 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 सोमतें सकयल हयचो दोंगर. आनी हांव तेन्ना जेजू तुवें कसलो दोंगर घेतला रे आमच्या पासो. तो खुरीस घेवन वयर चडला आनी लोकूय वयता खुरीस घेवन आजुनूय पळय. जेजून हे सगलें करून दवरलें तरी आमी त्योच घेता परत परत. जेजू खुर्सार मारता, जेजूक मारता परत खुरीस घेवन चडटा दोंगराचेर. आमकां तें सांगलां परत परत कर म्हणून जेजून. एकदां केलें म्हणटा आमचें तें आमी परत परत करता आनी तेका परत परत वळवळूंक लायता. जेजून केलें. एकदां हांव गेल्लें न्हू हांगर वेलायकिनी गेल्लें न्हू. आनी वेलायकिनी पळयलां न्हू तुमी डिंबी घालून चडटा पळय ते थंय पेऱ्यान. हांवूय गेलें. पयले खेप गेलें बरें गेल्लें हांव. आनी दुसरे खेप आनी एकदां गेलें हांव थंय चलत. हांव म्हाज्या कानान कसलो आवाज येयलो जेजूचो. हय म्हूण लागलो आजुनूय तेंच करताय. हें सगलें तुजें घेवन आपूण दोपरात झरयली आनी आपूण पडलो 3 फावटी आनी तूं तेंच करता. आवय सॉरी जेजू. सोमती उठली. कित्याक जेजून केलां न्हू ऑलरेडी आनी करतलो. आमी आतां परते परते तें करपाचें न्हू. तें ऑलरेडी आमचें जेजून केलें ऑलरेडी. तुमी तर विस्वासान तर खुरीस घेवन वयशात खाल्यार आनी चलशात न्हू. कानान आवाज येतलो म्हणटलो जेजू हांवें ऑलरेडी केलें 2023 वर्सां 24 वर्सां पयलीं. आजुनूय तुमी खुरीस घेवन वयता म्हणटलो जेजू आमकां. तेका लागून आमी सगलें आतां तें चेंज करूंक जाय. कित्याक जेजून ऑलरेडी केलां न्हू तें आमी परतें करपाचें ना. यादेक करपाचें तेची. कित्याक एक हें बीन करता न्हू आमी तें करपाचें. कित्याक आमी तेची याद कशी करता. जेजून हे कश्ट आमचे न्यायल्या तेका लागून आमी याद करून तें आमी मिस्तेर करपाचें. उसाची वाट बीन ती कित्याक तेची याद येता न्हू आमकां तें म्हणपाचें आनी करपाचें आमी तें. मागीर फुडें कितें सांगता तो वाचीन वतलेलें न्हू. गायक लागून आमचे गाय पेखले म्हणटा. सगळीं आमी मेंढरा भाशेन जोळी मोळीक सिपाळलेली गेल्या जण एकले आपली वाट धरली. पळय जेजू मेलो तेन्ना आमी कितें जालें शीस बीन सगलें जोळी मोळीक गेले न्हू. सगळें आमी थंयच आमी आसले जाल्यार आमी थंयच वयतलीं आसलीं न्हू. कित्याक आमच्या सांगाताक जेजू आसलो म्हणून आमी कितें करतालीं जेजूच्या पावरार सारकी वतालीं न्हू जेजू म्हणटा सगलें. जेन्ना जेजूक मारलो तेन्ना सगळीं जोळी मोळीक गेलीं. ते शीस आसले ते परत कारवेचें काम करूंक गेले न्हू. मागीर तांकां जेन्ना सायबीन मागीर येयली तेन्ना तांकां एकवटान हाडले तेन्ना पळयतात मदें तेन्ना एक येयले न्हू ते आनी तेन्ना ते बोल जाले. सगळीं आमी मेंढरा भाशेन जोळी मोळीक सिपडून गेल्लीं. जण एकल्यान आपली वाट धरली आनी आमकां सोमेस्तांक गुन्यांवाचो बार सर्वेस्वर त्याचेर घातलो. आमचो सगलो जण एकली गेली पूण आमचो सगलो गुन्यांवाचो बार जेजूचेर घातलेलो. आमकां गुन्यांवा मेकळी केल्या न्हू जेजून. गुन्यांवान दवरलें आमकां ना न्हू. आनी ताका बरोच वळवयलो. तरी त्यांनी सगळे नम्रतायेन सोंसलें. कोणी आतां जेजून हे सगळें ताका वळवयलो म्हणटा. ताका ते सगळे तेणी कशें सोंसलें नम्रतायेन सोंसलें म्हणटा. आनी आपलें तोंड
उगडूकूच ना. जेतून उगडलेले तोंड मारतना बीन ना न्हू. ताका पिलात विचारतालो पळय तेन्ना पासून तेणी कांयच उगडूंक ना. मारूंक व्हरतना तसले ल्हान मेंढरे सारको आपणाक तासतल्या मुखार ओगी रावलेले शेळे भाशेन त्याचे तोंडांतल्यान जाप भायर सरली ना. एक शेळी पळयल्या न्हू तुमी. शेळी आसता तेजे भाशेन म्हणटा तेणी एक जाप सुद्दां तोंडांतून काडूंक ना म्हणटा. आमी कितें करता आमचेर एक थापाट मारीत जाल्या आमी 4 उतरां दिता न्हू. कित्याकूच मारलय आमी घेता ओगी ना न्हू. एक कोणी आमच्या घोवान सुद्दां आपणाक कितें म्हटलें जाल्यार आमी घेता ताका आमी परत्याक परत सांगता न्हू. पळय जेजूची याद करता पळय जेजून ताका कितलो मारलो की शेळये भाशेन. शेळी पळयल्या न्हू तुमी. शेळी ते शेळीचें एग्जाम्पल कित्याक दिता तो. शेळयेक न्हू घरा येवपाक कळना जाणा. बाकीच्या सगल्यांक जनावरांक गायक बीन आपलें घर कळटा न्हू. बोकड्यांक बीन घर कळटा पळय. एका शेळयेक सोडली जाल्यार एका कळना म्हणून तो सगळे बायबलान शेळीचें शेळी म्हणजे कोण आमी सगलीं. आमकां तो पळय एक शेळयेन 100 शेळयो आसता. एक तर शेळी साणा जाल्यार तो कोणा फाटल्यान वयता जेजू. ताका हरशीं आहा न्हू. 99 आहा तेजे कडेन पूण एक साणल्या तो एके फाटल्यान वयता. ती कोण आमी एकटी. तो सोदूंक वयता आमचे एकट्या कडेन शेळयेक. तसली शेळी म्हणटा तो. शेळये भाशेन त्याच्या तोंडांतल्यान जाप भायर सरली ना म्हणटा. जबरदस्तीन ताका धरलो आनी मानसुगेन ओडून व्हेलो. कोण तरी त्याचे खातीर उलोवंक फुडें सरत क्वेश्चन मार्क घातला. पळय ताका धरून व्हेलो तेन्ना कोण जबरदस्तीन धरून व्हेलो म्हणटा ताका. मानसुगेन ओडून व्हेलो म्हणटा ताका. तरी पूण कोण तरी फुडें सरलो कोणूच ना न्हू. सगळे लिपले न्हू आपणाक मारीत म्हणून भिवन सारके. खरेंच जिव्या मनशाच्या प्रतिमे व्हेलो ताका उमटून काडून आपले पोरजेच्या अपराधाक पासत त्याचे मरणाची खास पडली. ती कसली पडली त्याच्या आमच्या सगळ्यांक अपराधाक लागून तेचेर मरणाची खास पडली जेजूक. आमी हें कोटेशन कितें करूंक जाय. कोणी बरो ना कितें ना जाल्यार आमी दिवंक जाय हें कोटेशन ताका. जे सारकें कशें वळवळें आमचे खातीर हें सगलें केलां तेणीन. आमचे सारकें सगलें केलां आनी आमी हें दिवंक जाय तांकां आनी वाचा म्हूण सांगूंक जाय तांकां हें. कित्याक हें वाचता तेन्ना तेंची दूख वयता आनी तांकां कितें जाता पेखोडी मेळटा. जेजूचे गाय पळयल्या न्हू. ते गायांनीच आमकां कळटा तेणी कितलो आमच्या पासत सोंसला तें. हे पिक्चरान दाखयता ते थोडे तरी तेजे चूड मार आहा ताका. चूड सारके तेची हाडां दिसतालीं म्हणजे चिंता तुमी. आतां आमी पळोवया Psalms 22:14 पळोवया कितें म्हणटा ते. Psalms 22:14 पळोवया कितें म्हणटा ते. सुकोवन पावलेल्या झरी सारको विरोन वेता जीव म्हजो. सुटोन गेली सगळीं म्हजी आडां. म्हजें काळीज मेणा वरवीं म्हज्या अड्ड्यान काडून गेले. पळय कितें म्हणटा. सुकोवन पावली झरी सारकी म्हणटा. विरोन गेलो म्हाजो जीव म्हणजे जेजू सांगता सुकोवन गेल्लेली तेजी हाडां सगळीं आनी विरोन गेलो जीव म्हणटा आपलो म्हणटा. कोणा खातीर आमच्या खातीर सगल्यां खातीर. आमकां कोणायकू जर हें आसा हाडाची बीन दूख आसा जॉयंट पेन कितें आसा जाल्यार हाडाक बँड दुखता कितें दुखता हात दुखता हात वयर येयना कितें जाता तें सगलें हे कोटेशनान सारकें सुडसुडीत जाता आनी तुजी सगळी दुखूय वयता. आनी म्हणटा तो कितें जाणा म्हजी सगळीं हाडां म्हजें काळीज मेणा वरवीं म्हज्या हड्ड्यान काडून गेले. मेण पळयलां न्हू तुमी. मेण पळयलां न्हू. मेणवात पळयलां न्हू. मेणवात हें केली म्हणटा खंय आतां ती सगळीं जड तशें म्हणटा आपलें काळीज जाल्लें जेजू मेणा बरवीं सारकें. तें कोणा खातीर हे कोणाक काळजाची दूख आहा कितें आसा कोणाक ब्लॉक आहा जाल्यार हितूर सुट्टा. त्या मेणा वरवीं तेचें काळीज मेल्ट जाल्लें. तेच्या वरवीं आमकां आनी सगल्यांक सुटका मेळटा.
म्हज्या हड्ड्यान काडून गेल्ली म्हणटा. म्हणजे हड्ड्यांक दूख आसली कोणाच्या ती सुद्दां काडून गेली. कुंबऱ्याचे वाजलेले मातये भाशेन म्हजो गळो सुकोवन गेला. ते कुंभार पळयला न्हू तुमी, मडक्यो करता तो कुंभार, तेजे काय सारकेंच येवंक जाय न्हू, तशे भाशेन म्हणटा, कुंभाराचे भाशेन म्हणटा आपले माती ताका हें नासले, शेप नासली, शेपलेस जाल्लो तो ते मातये भाशेन आनी उदका भाशेन. ते हितूर म्हणटा आपूण वाजलेले मातये भाशेन म्हणटा चेदू जाल्लो. कुंभारान तो माती करतना तशी. आनी म्हजो गळो सुकोवन गेल्लो म्हणटा. आनी जीप म्हटल्यार तांडेक ताळ्याक चिकटतली. आतां कोणाक तर हारीचे प्रॉब्लम आहा, जिबेन उलोवंक जायना, जिबेन लुडबूंक जाता जाल्यार हें कोटेशन तुमी ताका दिवंक जाता. जेजूची जीब गेली आनी ताळ्याक सुकोवन लागली आनी ते जिबे वरवीं म्हाजी जीब सुटली. हेच वेळार हे कोटेशनान तुमी दिवंक शकता तांकां. कोण आरीन जिबेन आसलेले, जीब उलोवंक जायना जाल्यार हेच वेळार तेंची जीब सुट्टा. हें कोटेशन तुमी तांकां दिवंक जाय, कोणी आरेन आसा पळय तांकां. कितली मजेशीर सुणी म्हज्या भोंवतणी नितूर आनी मनशाचे पेडार म्हाका धाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विदायता. म्हणजे पळय कितली सुणी म्हणटा. तुमी पळयल्या न्हू जेजूचे सुण्यांनी ते एक एक मांस सारकें ओडून काडलां आनी ताका सुण्यांनी घेवन सुणे पळयल्या न्हू एक मेल्ल्या मनशाक कशें काडटा ते तशें जेजूक केल्लेलें आमकां आमच्या खातीर. आनी ते दुखी वरवीं आमची दूख सगळी गेलेली आसा आनी आमचे दुखीक आमकां सुटका मेवलेली आसा. आमी हेचो सगळें नियाय करीत जेजूच्या कश्टाचे जाल्यार आमकां पेखोणी 100% मेळटा. आमी चिंतूंक जाय जेजून हें कितें केलें आमच्या पासत आनी आमी कितें करता तें आमचेर दवरलेलें आसा. आमकां आतां आनीक पळया कोटेशन मार्क 11:22. पळया न्हू. जेजून दाब दिली, देवाचेर भावार धरा. कोणाचेर? देवाचेर. देवाच्या उतराचेर भावार धरा म्हणटा. कित्याक सांगता तो भावार धरा म्हणटा? भावार्था वरी सगळें जाता न्हू. आमकां तर भावार्थ ना जाल्यार आमी कितें म्हणूंक शकता? ना न्हू. भावार्थ जाय पयलीं आमकां. देव सांगता Hebrew 11:6 भावार्था विनी कोणाच्यान देवाक मानूंक जायना म्हणटा. जाता? आमकां कितलो भावार्थ जाय म्हणटा जेजू सांगता. धाकटो उलो न्हू, सासवाच्या कोण्या इतलो भावार्थ पुरो म्हणटा. इतलो जाय म्हणटा. इल्लोसो सांगता आमकां भावार्थ. आमी कितलो कितलो भावार्थ धरता. टेस्टींग येतो गो जेजू नाका रे म्हाका म्हणटा न्हू. केन्ना केन्ना आमी म्हणटा कितें जाणां, हे नाका नाका चड जालें मागणें, शे नाका आतां नाका म्हाका हे मागणेच नाका म्हाका, हांव येयत ना रिट्रीटाक, पुरो जालें म्हणटा. घरा बसता तें पुरो म्हणटा. पळयला तुमी खूब जाणां म्हणटा न्हू. हांव आतां कितली येता, हांव कितलो लोक येतालो, कितें जालो तें कोणी कोणी कितें सांगलें लोकांचें आयकलें. देवाचें उतर तुमकां तर शिकोवंक जाय, तुमी येवंक जाय. तुमकां तर हय प्रवचन करूंक जाय तुमच्या गांवांनी वचोन जाल्यार तुमी शिकपाक येवंक जाय. हांगासर कितें जाता हें शिकोवन तुमकां शिकोवंक मेळटा घरा वचोन. मेळना तुमकां आतां बरोवन जाल्यार नोट तुमकां गरजेक पडना कोणाक सांगपाक शिकोवपाक तुमचे चर्चींनी बीन जाता न्हू. ताका लागून तुमी शिकोवंक जाय. हांगासर येवन कोण शिकयता तें बरोवन घेवन तुमी शिकोवंक जाय आनी तुमच्या चर्चीन सांगूंक जाय, शिकोवंक जाय. हय थंय देवाचें उतर सांगता. आमकां देवाचें उतर शिकोवच्याक खूब चान्स आहा. युट्यूबाचेर वचोन न्ही तुमी सांगूं येता, नोट बरोवं येता, आयकून सगलें. जेजूचेर भावार्थ धरा म्हणटा. जेजूचेर म्हटलें देवाच्या उतराचेर. हें हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटीत तें जातलें म्हणून भावार्थ धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत हांगासरलो ऊठ आनी दर्यान वच आनी ते तेचे सवें घडटलें. कितें म्हणटा हांगासर? हांव खरेंच खरेंच सांगता म्हणटा, काळजान दुबाव धरिनासतना
आमी आतां मागणें केलां सगळे भावार्थाचें. आतां म्हटलां आमी देवच्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरीं जाल्या. हें भावार्थाचें मागणें केलां न्ही सगल्यांनी. आतां आपल्या फॅमिली कोणा पासून सगल्यांनी मागलां भावार्थाचें मागणें. म्हाजी फॅमिली चेंज जाल्या. म्हाजी फॅमिली जेजूच्या उतरान येता. म्हाजो घोव येयना तो येता म्हाज्या देवाचे कडेन. म्हाजे कुशीक बसला देवाचें उतर आयकता म्हाज्या वांगडा. म्हाका हाडून पायता हांगा रिट्रीटाक येता म्हाज्या वांगडा. भुरगीं येता. हें सगलें आमी भावार्थाचें मागणें केलां. आनी तर आमी तर मातसो दुबाव धरीत घरा वचून येवकूच नाय मरे जावकूच नाय म्हटलें कितें आतां तें उरलेलें भावार्थाचें मागणें दुबावाचें जालें न्हू हें. तुवें भावार्थ धरून केलां तें. तुका दिसना पूण तुजो घोव येवन बसला. ती भुरगीं येवन बसल्या. तुवें भावार्थाचें मागणें केलां. तुका तें दिसना. आनी तूं कितें म्हणटा मागीर घरा गेलें आनी कितें जालें जाल्यार येवकूच ना. मातशी एक मिस्टेक पळयता थंयच्यान. ते मिस्टेकीन मागीर तुका कितें जाता सगलें तुजें निफोर जाता तुवें मागणें केल्लेलें. ताका लागून आमी कोण कितें म्हटलें ओगीच रावूंक जाय. जीब लाय म्हणटा न्हू तोंडाक. काल सांगतालें पळय तुमकां ती जिबेक आमी हें करूंक जाय न्हू आमचें दामून धरूंक जाय. तुमकां दामून धरली जीब जाल्यार तुमकां कितें कितें जाय तें मेळचें ना म्हणटा न्हू. ताका लागून आमचें सगलें जिबे वरसून जाता. हांव तुमकां खरेंच सांगता कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटीत तें जातलें म्हणून भावार्थ धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत हांगासरलो उठ आनी दर्यान वच. दोंगर म्हणजे कितें आं प्रॉब्लम. दोंगर पळयल्या न्हू तुमी. आमी पयलीं कितें समजलेलें ना पयलीं स्टार्टिंगूच आयकतालीं तेन्ना दोंगर म्हणजे ते दोंगर दिसता ना ते दोंगर म्हणटालीं आमी. आनी हे दोंगर कशे वयतले कशे उठतले दोंगर. ते सारके पॅक आहा दोंगर सारके ते उठोवंक जाता. थंय आमी दोंगर समजतालीं पयलीं सारके. मागीर आमकांच खबर ना. मागीर जेन्ना जेन्ना आमी व्हडान येयलीं तेन्ना कळ्ळें आमकां दोंगर म्हणजे कितें तें. दोंगर म्हणजे आमचे सगळे प्रॉब्लम. दोंगराक पळयलां न्हू तुमी. दोंगरार एकच भासाचीं झाडां आसता जायती भासाची. ते आमकां एकूच प्रॉब्लम आहा. आमकां जायते प्रॉब्लम आहा न्हू. तो दोंगर जायतो प्रॉब्लमाचो एक प्रॉब्लमाचो आहा तो दोंगर आमचो सगलो. आमी एकूच प्रॉब्लम म्हणना एकूच दोंगर म्हणिना आमी. थंय कितें म्हटलां ह्या दोंगराक म्हणजे ह्या दोंगराक म्हूण सांगता तो हुकूमगार. पळय कितें म्हणटा दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटीत तें जातलें आनी भावार्थ धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत ह्या दोंगराक म्हणटीत आनी हांगासरलो उठ आनी दर्यान वच आनी तो त्याचे सोवे घडटले. आतां तुमचे कितले प्रॉब्लम समस्या आहा ती सगळी न्हू ती कितें तुमी एकदांच उडोवची ना ती इल्ली इल्ली. आतां तुमी कितें केलां तुमी म्हटलां न्हू एग्जाम्पल घेवया. म्हाजो घोव सोरो पियाता कितल्या फावटी म्हटल्यान तुमी जायते खेपो न्हू. तो आतां केदो दोंगर जाला व्हडलो म्हणून तो आतां कहो कापतल्यान तुमी. एक देवाचे वचून उलयताल्यान न्हू ते एक दोंगर कापतलो आनी टायम लागतलो. काल सांगलेलें न्हू तुमकां रस्त्याचो रस्तो करता तो वॉक इन प्रोग्रेस ताका रोखडोच जाला तो ना. तुमी आतां व्हडलो दोंगर बांदला तो दोंगर आमी आतां कहो कापतलो तो आमचेर दवरलेलो आसा. आमी जितली फास्ट देवाचे उतर उलयता तो दोंगर दिसलो फास्ट कापतलो आनी आमी स्लो उलयत जाल्यार तो एक 8 दिसांनी अशें जातलें. तुमी जितले उलयता त्या दोंगरा कडेन न्हू तितलो दोंगर तो वयतलो आनी तुजो घोव बरो जातलो. जितले तुमी म्हणटा पळय तितलें कळ्ळें न्हू. दोंगर म्हणजे कितें तें आपले सगळे प्रॉब्लम आसता ते. आनी दुबाव धरून तर म्हापशान जातलें काय ना तें कितें जातलें आमी हालता दोलता तें व्हड्या सारकी. जेम्स 1:6 पळोवया आमी कशें आमी तर मागणें तर हें करीत दुबावाचें मागणें म्हणीत जाल्यार आमचें पळय कितें जातालें तें मागीर हांगा येवया. जाकोब 1:6 पळोवया कितें म्हणटा तें. पूण भावार्थान ती मानूंक जाय. कितें सांगता हें आतां तुमी मागल्यान तें भावार्थान तुमी मानूंक जाय म्हणटा. म्हणजे म्हजें काम जालें ऑलरेडी जातलें न्हू. ऑलरेडी म्हजें काम जालें. म्हाज्या पुताक बरें काम मेळ्ळें. म्हाजे धुवेक बरें काम मेळ्ळें. बरी सोयरीक मेवळी. म्हाजो घोव चेंज जाला. म्हाजो घोव मागणें सगळे भावार्थाचें तुमी मागणें केलां तें कितें पूण भावार्थान ती मानून घेवंक जाय. कसलो दुबाव धरिनासतना
धरी नासतना दुबाव धरूंक कळना, दुबाव मास्तूय ना. दुबाव धरता ती वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या दर्याच्या लारा सारकी. लारा पयल्या न्हू दर्या, ती कशी हालता दोलता तसली मागीर आमी दुबाव धरता ती मनशां तशी लारा सारकी जातली आमी. आमकां लारा सारकी जावंक जाय नाका न्हू. आमी सगळीं भावार्थी न्हू, भावार्थान उलयता न्हू आमी सगळीं. म्हणटकूच आमी तो भावार्थूच धरूंक जावो कितें आमी मागलां तें आमकां ऑलरेडी मेळ्ळें म्हणून. आनी जेन्ना आमी मागलें मेळ्ळें म्हणटकूच आमकां दुबाव येतलो. सांगतो येतलो तो काना कडेन. अरे जावकूच ना मरे. तुमी कितें म्हणूंक जाय, वस्त्रे सयताना म्हाजी ऑलरेडी पेखोवणी जालेली आसा. म्हाजें सगळें म्हाका दिश्टी पडटा, सगळें म्हाजें चेडूं कामाक वयता सगळें म्हाका दिश्टी पडटा. तूं कुरू कुरू करूंक येवं नाका, वच सांगसरलो. जेजून तो धांवलो न्हू सयताना, जेजून ताका बेश्ट अरे वस्रे म्हटलो तेणी. ना तेणी नेट्टान सांगलें न्हू, बरयलेलें आसा म्हटलें तेणी. कोण सर सयताना बरयलेलें आमी तशेंच म्हणूंक जाय, बायबलान बरयलेलें आसा. आनी कोण सर सयताना जेन्ना आमी म्हणटा न्हू तेन्ना तो वयतलो. आमी सुलो म्हणशी बाबा पुता करून अरे चल्ले चल्ले वयतलो. तो म्हणटलो पळय म्हाका मोगान सांगता वच म्हणून. म्हाका तुमचे कडेन वचोंक वयसना. हांव तुमकां खूब वर्साचो न्हू गो, खूब वर्सां तुमचे कडेन हांव चिकटून रावल्लो आनी तुमी म्हाका वचरे वचरे करता. ना हांव सोडचो ना. लेट्टान ताका हुकूम घालतरूच वयतलो तो. तुमकां जेजून तर हें दिला, पावर ऑथॉरिटी दिला जाल्यार तुमी खंय घालताले आनी ताका धांवडून पांयां पोना. तिचा सॉंग्स म्हटलेले पांयां पोनाक मोस्तिला. हय तो ताका मोस्तिला. तो आनी परतो येवचो ना. मागीर केन्ना येतलो, दुबाव धरी जाल्यार परत येतलो. भावार्थाची मागणी केल्या ती भावार्थानूच आसुनी. आमी हालता धरता वाऱ्या सारकी जावंक कळना. मागीर परत या मार्क 11:24 या परत. जेजून आमकां कितें शिकयलां तें आमी करूंक जाय न्हू. आमकां जेजून त्या अंजिराच्या झाडाकूय श्राप सोडलेलो न्हू. अंजिराचें झाड कशें मेलें तें तुमी पळयलां न्हू. कशें मेलें तें मुळां सकट मेलें न्हू. पयलीं तें मुळान मेलें म्हणजे कितें, तुजे दुयेंस पिडा आसा ती आपणें तुजी मुळांसून उमटून उडयल्या आनी परती येवची ना तुका ती दुयेंस पिडा. कॅन्सर सुद्दां तुजो मुळांसून उमटून काडला. तुमी तर हें कोटेशन घेवन तूं जोगाडशान जाल्या. पळय जेजून आतां श्राप सोडले ते झाडाक अंजिराचे. ताका पानां आसलीं न्हू, खांक मेळोंक ना म्हणून ते श्राप सोडले न्हू. तेन्ना कितें जालें तें झाड तें तुमी पळयलां न्हू. चड एग्जाम्पल तुमकां रोखडेंच कळटा. पोपायेचें झाड पळयलां तुमी न्हू, कशें मरता तें वयरसून मरता. आनी जेजून श्रापलेलें झाड कशें मरता, मुळांसून मरता. म्हणजे कितें एग्जाम्पल सांगता तो आमकां, तुमची दुयेंस पिडा आपणें कोसून काडल्या म्हणटा. तुमच्या आनी तेका दुयेंस पिडान तुमकां दवरूंक ना. म्हणजे ते मुळांसून म्हणजे ती मुळां सकट आपणें उमटून काडल्या आनी ते तुमकां परते दुयेंस जावचें ना. वयरसून पानांसून जर मेल्ले जाल्यार ते परते येतले दुयेंस न्हू. तेजे ते मुळां आहा ते न्हू ते येतले आसले. ताका लागून देव आमकां दाखयता पळय एग्जाम्पल. आमी चडशीं पोपायाचीं झाडां पळयता न्हू. पोपायाची वयल्यानसून सगळ्यो पोपाय आमी म्हणटा मागीर आरे पोपाय कित्याक मेल्यो म्हाज्यो सगळ्यो आवय कितल्यो बोल्ल्यो आसल्यो म्हणटा पोपायो. ते सारकें एग्जाम्पल कळटा न्हू आमकां कशें मरता झाड आनी हे जेजून शिरापलेलें झाड कशें मरता ते. दोनी एग्जाम्पलां पळोवंक जाय तुमी. म्हणजे आमचें दुयेंस कशें मरता तें. आमचें दुयेंस आनी परतें आमकां येयना. एकदां जेजून शिराप घातलो त्या दुयेंसाक तें आनी शिरापान परतून येयना. ताका लागून आमी सोत मारूंक जाय. कोणाचें उतर भावार्थान सोत धरता तें. मागीर कितें म्हणटा तो फुडें देखून हें परत वाचया पळय. हें हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटीत तें जातलें म्हणून भावार्थ धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत हांगासरलो उठ आनी दर्यान वच आनी ते त्याचे सोवे घडटले. जाता न्हू ह्या दोंगराक हांगासरलो उठ आनी दर्यान वच. ती सुवात खंय दाखयल्या जेजून, दर्यान दाखयल्या. हांगासरलो उठ आनी दर्यान वच. आमी तशेंच म्हणूंक जाय न्हू दर्यान वच.
आनी आतां दोंगर आतां एकदां न्हू ब्रादर टेस्टमनी सांगलेली एकदां एका चर्चीन न्हू तांकां पार्किंगेक प्लेस नासली खंय प्लेस नासली म्हणून खंय तांकां दोंगर आसलो सायडीक खंय आनी पार्किंगेक प्लेस नासली न्हू म्हणून तेंचे सगल्यांक आफयले खंय चर्चीन आनी तुमी भावार्थाचें मागणें करा म्हटलें खंय तुमकां पार्किंग फुडल्या नेक्स्ट वीक येतकच तुमकां हांगा पार्किंग मेळटलें आनी ह्या दोंगराक आमी उमटून वच म्हणून दर्यान वच आनी मागीर ती सगळीं जाणां भावार्थाची नासली न्हू ती आसूंक लागली थंय मागीर दुसरे खेप येयले दिसता आनी कोण एकटो बिल्डर थंय घर बांदतालो खंय दिसता कितें तरी बिल्डींग बांदतालो तो म्हणलो खंय तुमच्या फादर तुमच्या जाग्याची इल्ली आमकां माती दिताय काय म्हणलो खंय हय म्हणलो खंय तेणी ती पार्किंगेक तो दोंगर कापलो आनी पार्किंगेक ट्रक गेले तेंचे आनी ताका पार्किंगेक प्लेस मेवळी पळय कशें जालें भावार्थाचें न्हू आमी तोयात म्हणटा जाल्यार दोंगरा कडेन उलयत जाल्यार दोंगर खरें जातलो भावार्थान उलयत जाल्यार आनी मागीर कितें म्हणटा देखून हांव तुमकां सांगता तुमी प्रार्थन मागशात तितले तुमकां मेवळे म्हणून भावार्थ धरात आनी तें तुमचें जातलें कितें म्हणटा आमी आतां प्रार्थना केलां सगळें केलां आमी प्रार्थना मागशा प्रार्थना केल्या आमी तितली सारकी भावार्थाची ती आमकां मेवळी म्हणून भावार्थ धरता आमी भावार्थ धरूंक जाय म्हणटा तुमकां आतां प्रार्थना केला तेजे सांग भावार्थ धरा म्हणटा तुमकां सगळें तें भावार्थान मेवळें म्हणून आमी दुबाव धरूंक कळना दुबाव जाल्यार कित्याक सांगलां तुमकां हालता दोलता तसल्या वाऱ्या सारकी आमी ल्हारा सारकी आनी प्रार्थना मागच्या तितलें तुमकां मेवळें म्हणून भावार्थ धरा आतां तुमी सगळें तुमकां आतां तुमी भावार्थाचें मागणें केलां आनी आतां तुमकां सगळें तें मेवळें आतां सगळें आनी फुडें कितें सांगता पळय आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावता तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलें बोगशात आनी तुमचो सर्गीचो बाप तुमचे चुकी बोगशितलो कितें सांगता हें आमकां चड गरजेचें कितें आमी तर कोणा मागणें करूंक उबी रावले आमी आतां हांगासर आनी आमकां तर कोणाचें आड तर कितें आसत तांकां बोगसूंक जाय आनी आमी तर बोगशिना जाल्यार आमची मागणी आयकची ना तुमी आतां कितले मागणें करा तुमच्या कायजान तर दुबाव आसा आनी बोगशिना कोणाक जाल्यार तुमच्या मागण्यांक जावचें ना कित्याक मागीर आमी कितें म्हणटा म्हाजें मागणें आयकत ना मरे हांवें इतले रिट्रीट केले आनी कितले रिट्रीटाक गेले आपूण कांयच सांगना मरे म्हाजें म्हणजे कितें जाता आमी एकदां आमचे ब्लॉक येता बोगसण्या वरवीं आमी कोणाक बोगशिना जाल्यार आमची मागणी अडोन रावता ताका लागून आमी कितें करूंक जाय आमकां प्रिचरांक सांगपाची कोणाक सांगपाची हांगासर गरज ना फकत तुमी जेजूक सांगूंक जाय जेजू ह्या मनशाक हांव कायजान सान बोगशितां जेजू आमकां रोखडो दिता बोगसूंक आदार दिता तो बोगसूंक आमचे शक्तीन जायना पूण जेजूचे शक्तीन सगळें जाता आमकां जेजूची शक्ती मागूंक जाय जेजू ह्या मनशाक म्हाका हांव दोळे धापून याद करूंक जाय आनी सांगूंक जाय जेजू ह्या मनशाक हांव कायजान सान बोगशितां आनी हांव ताका मोगान भरतां ताका तूं जेजूच्या मोगान भर ताका शांतीन भर तेज्यो गरजो कितें आसा त्यो ताका फावा कर हें आमी तेज्या पासून मागणें करूंक जाय आनी मागीर कितें जातलें मागीर तो मनीस तुज्या फुड्यान येयलो न्हू तुका राग बीन कांय वचो ना तुवें ताका बोगशिलां ऑलरेडी कायजान सान न्हू ताका लागून आमकां गरजेचें मागणें करपाचें तेंच्या पासत आनी मागीर कितें म्हणटा तो तुमचो सर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी बोगशितलो तूं तर बोगशिशीत जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमकां बोगशितलो आमकां सर्गीच्या बापान बोगसूंक जाय जाल्यार दुसऱ्यांक बोगसूंक जाय न्हू आनी एकामेकाचो मोग करूंक जाय न्हू आमी जेन्ना आमी मोग करता तेन्ना आमी मोगाचीच उतरां उलयता न्हू आमी आतां पळोवया आमी आमकां कशें उतर आमकां हें आतां हें उतर आमी कशें धरल्या प्रोवर्ब 4:20 पळोवया आमी कित्याक हें उतर आमकां कशें चीत दिवन दवर म्हणटा तें आपल्या चिंतनांनी चीत दिवन आयक कशें म्हणटा उतर तें म्हणण्यो 4:20 पळोवया कितें म्हणटा तें म्हज्या पुता आनी म्हजे धुये हांव तुका कितें सांगता त्याचें चीत दी चोत्राय म्हजी उतरां आयक कित्याक सांगता तो म्हजे पुता म्हजे धुये कित्याक सांगता चिंतून ती म्हाजी उतरां आयक म्हणटा तो
कित्याक सांगता तो आमकां आमी रोखडीच आयकता आनी सोडटा न्हू म्हूण तो म्हणटा कितें तुजें चीत दिवन तूं आयक म्हणटा म्हाजें उतर. हें उतर आमकां सुडसुडीत न्हू आनी हांव तुका सांगता त्याचें चीत दी म्हणटा. चोत्रायन म्हजीं उतरां आयक म्हणटा. म्हणजे चोत्राय दवर एका एका उतराचेर कितें उलयता पळय तें आयक म्हणटा. आनी तांकां तुजे नदरे भायर धरूं नाका. नदरे भायर दवरल्यार कितें जातलें मागीर आमकां टेस्टींग येतलें न्हू. ताका लागून तो सांगता कितें जाणा तुमी घरा कडेन गेल्यान तुमी युट्यूबाचेर घालून देवाचें उतर किचनान व्हडल्यान ल्हान मोबायलाचेर स्पिकराचेर घालून आयकूं येता. म्हणजे मागीर कितें जाता तुमकां सयतान टॅप करूंक शकना. तुमी कंटिन्यू उरल्यान न्हू देवाच्या उतरान आनी ते आमी नोट बरोवंक जाय कितें उलयता पळय तें. आनी फुडें कितें सांगता तो तें तांकां तुजे नदरे भायर दवरूं नाका म्हणटा उतर. म्हणजे तुमी आतां कशें एक आमी किचनान कितें करता आमकां जाय त्यो वस्तू आमचे नदरे कडेन दवरता न्हू. दवरिना आमी सगळे बाकीचे मसालो सगळे दवरता न्हू. कितें आमकां चायेची कितें जाय पळय गरजे आहा त्यो आपल्या नदरे कडेन दवरता न्हू. ताका लागून तो सांगता तुमचें म्हाजें उतरूय तशेंच तुमी नदरे भायर काडूं नाका म्हणटात. नदरे कडेन दवरा म्हणटा तें दिसता तो हें दवरा म्हणटा तुमचें उतर. कित्याक त्या उतरान आमकां पेखोवणी शांती सगळें आसा. सालोसाव तारण आसा त्या उतरान म्हणून तो आमकां सांगता. आनी ते बाळगून दवर म्हणटा. तांकां तुजे नदरे भायर दवरूं नाका म्हणटा. तांकां तुज्या काळजान बाळगून दवर. काळजान कित्याक सांगता तो आमकां कित्याक सांगता काळीजेक आमचें लॉकर कशें. भांगार खंय दवरता आमी रस्त्यार दवरता बेश्टे आमी टेबलाचेर दवरता आमच्या लिपून दवरता न्हू भितर. कित्याक दवरता चोर येवंक खवाना म्हणून न्हू. कोणी तें पळोवंक खवाना म्हणून. तशेंच आमच्या काळजान कितें तें आमचे चोर येता न्हू तें म्हणटा न्हू चोर येता चोरूंक नागोंक इबाड करूंक. हांव आयला तुमकां जिवीत सुबामपणी दिवच्याक. त्या खातीर तो भितर काळजान दवर म्हणटा. काळजान दवरल्यार ताका काडूंक मेळना न्हू. ताका लागून मनान सांगना कित्याक तो मन आमचें सारकें भटकता न्हू सगळ्याक कितें कितें सांगता तें आयकता न्हू. ताका लागून तो फकत काळजानूच सांगता. काळीज एक लॉकर कशें आमचें आमच्या आरमारीन आसता न्हू ते भितर साये भितर आसता तशें. आनी तें कितें जाता काळजान तें काळजान बाळगून दवरलें म्हणटा तोंडासून कितें भायर सरतलें बरें उतर न्हू वायट सरचें ना. ताका लागून तो काळजानूच दवर म्हणटा उतर सगळें तुजें बाळगून सारकें. कित्याक जांकां तें मेळटा तांकां जिवीत आनी सगळ्या मनशा कुळाक भलायकी. पळय कित्याक म्हणटा तो जांकां तें मेळटा म्हणटा कोणाक मेवळा तांकां तें जिवीत म्हणटा. आमकां मेवळा न्हू आमकां जिवीत न्हू आनी सगळ्या मनशा कुळाक भलायकी म्हणटा. हें तो जिवीत आमकां मेवळा जाल्यार. आनी कसल्या दुसऱ्या वस्तू परस तुज्या काळजाची काळजी घे म्हणटा कारण त्यातल्यान जिविताची झर फुट्टली. कितें सांगता पळय. आनी तुवें आतां देवाचें उतर तें काळजान घातलाय न्हू तेची काळजी घे म्हणटा. तेची हें कर ताका तें भायर काडूंक सयतानाक काडूंक दिवं नाका म्हणटा तें उतर. काळजी घे ताका दामून दवर म्हणटा ताका. कोण तुजें काळजांतलें उतर काडूंक जायना तशें. केन्ना आमचें भितर तें काळजान वयतलें जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकून 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 आमच्या काळजान देवाचें उतरूच भरतलीं पळय तेन्ना तें आमच्या उतरान काळजांतल्यान बरें बरें भायर सरतलें. आमकां तें जाय न्हू बरें बरें उतर भायर सरलेलें. आनी तेतून कितें व्हांवतली म्हणटा जिविताची झर व्हांवतली म्हणटा. जी जिवी उतरां तुमकां कोणी कितें विचारल्यार तेतून तुमकां तुमी तांकां बऱ्यांनीच सांबाळटल्यान बरीच सांगतल्या उतरां आनी तांकां सुटका मेळटली त्या उतरांनी. आनी पळोवया आतां आमी आनी एक पळोवया. आनी एक आहा बी वांकड्या उलयल्या तोंडाक फाट कर फटकिरे वाटेन सरचिलो पयस राव. कितें सांगता कोण वांकडें उलयता न्हू तेंच्या सरचिलो फाट कर. कोण आतां वायट उतरां उलयता तेंचे कडेन चड बसनाका. फटकिऱ्या वोटान सरचिलो पयस राव. कित्याक सांगता आमकां तो आमी कितें जाता तसल्या मनशां वांगडा बसलीं न्हू मागीर आमी तेंची उतरां घेता आनी तेंच्या भाशेन जाता. ताका लागून आमकां सांगता तसल्या मनशा कडेन बसनाका. एक सोऱ्याकार तेंचे कडेन बसात ताका कितें सांगता तो आतां बरो मनीस सोऱ्याकारा कडेन बसात जाल्यार पळयला तुमी आमकां एक मेवलो भाव तो कितें सांगतालो आपूण गेलो म्हणटा एकूच गुड्डी घेतली स्टार्टींग
एकूच गुड्डी पुरो म्हणलो. मागीर इतलो एक ग्लास, मागीर क्वॉटर, मागीर व्हडली बाटली. हो एक्सचेंज करून दाखोवंक लागलो आमकां. कितें सांगलें ताका, एकूच धाकटुली गुड्डी, कुशीक बसलो म्हणून. आमकां ताका लागून तूं स्पश्ट सांगता पळय हांगासर, असल्या मनशा कडेन तुमी पयस राव म्हणटा. वांकडे उलयता, तोंडांतल्यान तोंडाक फाट कर म्हणटा. फटकिऱ्या वटाक सरशिलो पयस राव. कित्याक सांगता आमकां? आमच्या बऱ्याक सांगता न्हू. आमी तेंच्या भाशेन जायत म्हणून तो पयलींच सांगता आमकां पळय, तेंच्या सरशिली तुमी पयस रावा. आमी कितें करता? वयता न्हू, गेल्यार सुद्दां तुमी कितें म्हणपाचें? आमी तेच्या वांगडा बसता जेजू म्हटल्यार हांव पियासो ना जेजू. कित्याक? ताका हांव देवाचें उतर दिवंक वयता सर. जाता, जेजू घोटाय दिता, त्या मनशा वांगडा बसल्यार तुका पिवंक जायना. आमचो एक भाव आसलो न्हू, ते भयणीचो चेडो आसलो, ताका धाकटो आसलो. तो कितें करतालो, तेजी आवय मागण्यांनी आसली आनी तो कितें करतालो, फ्रेंडांक सर्कला वांगडा बसतालो. आपूण कोल्ड ड्रिंक घेवन बसतालो आनी ते बियरी पियेताले. कित्याक? आवयचे मागणे न्हू. ताका लागून आमची दवरलेलें आसा, आमी कसली कोणा वांगडा संगत करता, खंयच्या मनशा वांगडा भोंवता, तें आमचेर दवरलेलें आसा. आमकां बरो सांगात जाय जाल्यार आमी बऱ्या मनशा वांगडा सांगात दवरूंक जावो. तुमकां कळटा न्हू उलोवण्यारूच कोणाचो सांगात दवरूंक जावो तो. आमकां आतां आमी वयता तेन्ना आमी कोणाचो सांगात दवरता तें आमचेर दवरलेलें आसा न्हू. आमी कोणा वांगडा भोंवता तें आमचेर दवरलेलें आसा आनी आमी तसल्यांचो सांगात हळू हळू सोडूंक जाय. सोडूंक दिना. येता ते तुका फोन करता, एक्सक्यूज सांगूंक जाय. कितें बाबा हांव घरान ना, बाबा हांव मातसो हें करता, न्हिदला जाल्यार कितें एक्सक्यूज सांगूंक जाय. मागीर कितें जाता, तूं जेन्ना जितलो मागण्यांनी रावताय तुजें काळीज जशें तूं भरताय देवाचें उतर, मागीर तुका फेस करूंक जाता तेज्या. मागीर तूं वचपाचो फेस करूंक तेज्या वांगडा. भोंवल्यार सुद्दां तुका रूच येयना, भायर सुद्दां दिसल्यार तुका रूच येयना. कित्याक? तुवें देवाचें उतर तुका फीड केलाय आनी जेजूक तुवें सोमी धनी केलाय. हांव तुका जेजू सांगता न्हू, हांव तुका केदीच सोडचो ना आनी सांडचो ना. आमी त्या उतराक घट धरून रावंक जाय. जेजून सांगलां म्हाका केदीच सोडचो ना. तुका सांगता न्हू, आयजाया 48:15 दिसता, आवय बापूय बाळकाक सुद्दां, तुका जल्माच्या बाळकाक सुद्दां विसरोत, पूण हांव तुका केदीच विसरचो ना म्हणटा. आवय बापूय आवय आपल्या बाळकाक विसरना. पळोवंक ना तुमी न्हू, कितले फावटी पळयला न्हू, सोडून बीन वयता आवय. म्हटल्यार आपूण तुका केदीच सोडचो ना म्हणटा जेजू. आमी कोणाच्या उतराक जावंक जाय ती जेजूच्या न्हू. तो आमकां सांगता, तो तर आमकां सांगता, म्हजें उतर तुमी घेया आनी आपूण तुका केदीच सांडचो ना सोडचो ना. जाल्यार आमी जेजूच्या उतराकूच सोत रावंक जाय. जेजू विने आनी आमकां उतर आहा ना न्हू. आमी आतां बांदून घट बांदून दवरूंक जाय. कित्याक जेजू आमकां सांगता, सगळें आमचें तुवें घेतलां आनी आमकां कोतूच वाटसुडी आनी आसल्यार सुद्दां आमकां तूं सोडचो ना आनी सांडचो ना. ह्या उतराक घट धरून रावंक जाय. आमी खंयसरूय वयताना म्हणूंक जाय, जेजू तुवें सांगलां म्हाका सोडचो ना सांडचो ना. तो आमकां केन्ना सोडचो ना सांडचो ना न्हू. त्या उतर आमी घेवन बसोंक जाय आनी जेजूक सांगूंक जाय, जेजू खरेंच तूं म्हाजो सोमी धनी आनी राखणदार. पळय आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना कितें जाता, आमच्या फुडीं जेजू वयता आनी आमची सगळीं कामां करून येता. आमी जेजूक फाटीं घालता आनी आमी फुडें वयता. जातालें काम? ताका लागून आमी जेजूक फुडें घालून, जेजू हांव वयता हांगासर, तूं म्हाजें काम ऑलरेडी करून दवरलां. ऑफिसांतलें कसलेंय काम जेजू तूं ऑलरेडी एंजल वचत म्हाजें काम थंय करून घेतलेलें आसा, ठाकटीक केलेलें आसा आनी तें आमी उलयता तेन्ना आमचें काम जाता. आमी कितले फावटी उलयता तें तुमी एक हें पळयलां न्हू, तें रोस काडटा तो हेचो शुगर केन काडटा तो पळयला न्हू तुमी. तो एकदांच काडटा, एकूच 2-3 घालता, तो एकदांच काडटा. कितल्या फावटी काडटा. तशें आमी देवाचें उतर आमी कितले फावटी म्हणूंक जाय, आमी एकदांच म्हणटा जाता. तो पळय ताका सुद्दां अंडरस्टँड आहा पळय. एकदां तो शुगर केन घालपाक कितें भायर उडय, सगळो रोस आनी घेतलो तो पिड्या जातलो. तो पळय 2दा 3दा 4दा घालता ताचो सारको करड काडटा पळय तेजी सारकी आनी सारकी पातळ करता पळय सारकें पळयलां न्हू. आनी मागीर भायर उडयता.
पळय तशें आमी देवाचें उतर झरय झरय झरूंक जाय सारकें. एकदां हें जालें न्हू एकदां मागीर सेट फ्री आमी. शुगर केना भाशेन आमी जाता त्या उसा भाशेन तशीं जावंक जाय आमी. तो पळय एकदांच काडटा ऊस ना कितल्याच फावटी आमी एकदांच म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली रे, हारगा तुका जे तुज्या गायांनी हांव बरी जाली, दोनदां म्हटलें जालें. जातलें ना. आतां आमी तुमी याद दवरूंक जाय ते शुगर कॅना भाशेन तेणी कशें केल्लें थंय आमी झरय झरयतलीं आतां उतर. आनी मागीर आमकां पेखोणी म्यासो झरय, पेखोणी म्यासो झरय, म्यासो मेवळी सुद्दां जाल्यार झरय. जाल्यार कितें मेवळी सुद्दां जाल्यार थोडी कितें करता पेखोणी घेता आनी इतल्या फावटी म्हटलें जालें म्हजें काम, आतां आनीक कित्याक म्हणून. मागीर परत टेस्टींग येयलें मागीर कितें म्हणटा परत येयलें. मागीर परत मागणें घेता. ना कंटिन्यू तो सांगता न्हू तुमी रिगून राव म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक सांगता तो कंटिन्यू कित्याक सांगता आमी ताका खबर आहा आमी परत परत पडटलीं म्हणून. ताका लागून तो आमकां परत परत सांगता आमकां उतरान रिगून राव, वचून शिका, उतर दीस आनी रात नियाय कर म्हणटा. जोशुआ मागीर कित्याक सांगता तो दीस आनी रात नियाय कर म्हणून. आमी ताका खबर आहा न्हू आमी पडटलीं म्हणून. ताका लागून तो दीस आनी रात नियाय कर, मेडिटेट कर म्हणटा दीस आनी रात. तुका काम जाय सोड तुजें तूं हें कर आनी मागिरूय करीत राव कंटिन्यू देवाचें उतर. तुका समजून येयसर तूं जेन्ना तुज्या मनाक ट्रेन करीसर म्हणीत राव देवाचें उतर. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. एक पळोवया हेब्रू 4:12 पळोवया. हेब्रू 4:12 कितें म्हणटा देवाचें उतर आमकां आमचे कडेन खरेंच म्हणटा देवाचें उतर जिवे आनी बोलीश म्हणटा. देवाचें उतर कितें जिवे आनी बोलीश म्हणटा सारकें स्ट्रॉंग देवाचें उतर सारकें. तूं उलयता पळय तेन्ना तें बोलिश्ट आनी जिवे जाता देवाचें उतर. तूं उलयता तेन्ना आनी ते दोनी वाटांनी पादलेली तलवारी परस कितें म्हणटा दोनी वाटांनी पादलेली तलवारी परस जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो आनी तशें सांदे आनी मेंदू दोशी जाता थंय परी ते रिगोवंक शकता. कितें सांगता हांगासर आमकां देवाचें उतर जिवे आनी बोलिश्ट म्हणटा ते दोनी वाटांनी पादलेली तलवारी परस रोमता म्हणटा. कितें सांगता तुमी एक तलवार पयल्या न्हू तलवारीक एकीच सायडीन धार आसता न्हू एका दोनी वाटेनी म्हणटा. म्हणजे कितें तूंय उलय हांवूय उलय दोनूय उलयता तेन्ना दोनी सायडीनी कापता. म्हणजे तुजो भावात म्हाजो भावात एक जाता आनी दोनी तुजे पिडा दुयेंसाचो नाश जाता. जी दोनी वाटांनी पाजलेली तलवार म्हणटा. कित्याक सांगता तो आमकां दोनी वाटेनी म्हणून तूं उलयता तेन्ना तें कातरून वयता देवाचें उतर. एकीच सायडीन न्हू दोनी सायडीन. त्या टॅबलेटां कशी वयता एकीच सायडीन न्हू म्हणजे तुका सायड इफेक्ट्स. एकीच सायडीन तुका 6 वरांचो ताका हें आसता न्हू पावर आसता न्हू 6 वरांनी तुका टॅबलेट घेवचें पडटलें. हें ना हें तूं कशेंय उलय तुका पेखोणी 100% उलयता तें तुरूच आहा. देवाचें उतर जिवे आनी बोली दोनी वाटांनी पादलेली तलवारी परस रोमता जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो आनी सांदे आनी मेंदू दोशी जाता थंय परी ते रिगोवंक शकता. कितें म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा खंय आतां पळय जंय मेंदू प्राण आनी आत्मो दोशी जाता आनी सांदे आनी मेंदू दोशी जाता थंय परी ते रिगोवंक शकता म्हणटा. प्राण आमचो आतां कोणाचो जीव बीन वचपाचो आसा तो पळय कितें मेल्लेले आसता पळय थंय कितें जाता तांकां एकदां उतर दिलें न्हू मागीर ते जिवे जाता न्हू. आमचे कडेन एक न्हू आमचे क्लासीन न्हू एक भयण आसा सारकी तिका न्हू तें चेडूं न्हू मातशें कितें जालें म्हणून ताका हॉस्पिटलान व्हेलें. बामोये ताका बामोये आयलें न्हू ताका आनी ताका कितें सांगलें ताका हॉस्पिटलान दवरलें ताका आनी मागीर डॉक्टर येयलो आनी ताका चॅक केलें आनी तेजी हांगर हें पळयता न्हू तें पयल्यान ताका असो हात उडयलो. तें आतां गेलें म्हणून तें गेलें म्हणून फुडें आवय मातशी न्हिदलेली मातशी ती आनी तेचो घोव आसलो सायडीक घोव आसलो म्हणून घोवान किवस मारली म्हणजे सांगलें न्हू घोवाक तेजें आतां नो मो सांगलें. आनी मागीर कितें जालें ती आवय निस्तुरात उठली आनी कितें म्हणून लागली
तर सांगा तर हें करता म्हणून ना जेजू म्हणले व्हडल्यान बोबाट मारूंक लागली सारकी. एक वर काय 2 वरां कितें ती व्हडल्यान म्हळ्यार जेजू तुज्या गायांनी म्हाजें चेडूं बरें जाला. हालगा तुका जेजू तुज्या गायांनी म्हाजें चेडूं बरें जाला. हालगा तुका म्हाजें चेडूं बरें जाला. सायडीक येवन लोक तिका हालयता हें करता दोळे धापल्या आनी व्हडल्यान खंय सारकी बोब मारता भायर सारकी. जेजू तुज्या गायांनी म्हाजें चेडूं बरें जाला. आनी मागीर खंय ते म्हणाले खंय कितें जाणां उदीक दी म्हणालें खंय चेडूं पळय. मागीर इल्लें उदक दिलें ताका आनी तें बरें जालें पळय. आजुनूय आसा तें पळय. कितें जाता ताका लागून जेजून आमकां सांगलां कितें उलया तुमकां जाय तें. ती तर भियाल्ली जाल्यार तें चेडूं तिच्या हाती भायर वयतलें आसलें न्हू. तेणी जेजू कडेन मागून घेतलें आपल्या चेडवाक. केन्नाय टेस्टिमनी सांगता ती थंय येता आमच्या क्लासीन आसता ती आनी ती सांगता टेस्टिमनी आपली अशें आपल्या जिवितान. आनी कामारूय वचोन ती कोणाक देवाचें उतर दिता. तें सांगता आमकां येवन कित्याक जाता हें. देवान तिच्या काळजान मोग घातलेलो आसा. ती कितें करता आपले कोणाकूय मेळोंक तांकां देवाचें उतर सांगता. हिंदू भयण ती पळय. आनी ती आमकां येवन सांगता जालें म्हणटकूच आमची कितें टेस्टिमनी येयली म्हणटकूच. आजुनूय तें चेडूं आसा. कशें जाता हें देवाच्या उतरान जाता. तिणी कितें केलें देवाचें उतर जिवें आनी बळीश्ट म्हणून तिणी काळजान मानून घेतलें आनी तिणी स्वत मारलें. तशेंच आमचें आतां मेंदू हातून हाडांनी मेंदूनी तें आतां तिणी कितें केलें ताका आतां प्राण आसलो तिचो न्हू ताका देवाचें उतर हें केलें आनी तिका जिवो केलो आत्मो तिचो. कहो पळयलां कूड मेल्लेली न्हू तेची ताका तेणी जिवी करून दाखयली. कित्याक देवाचें उतर उलोवन तें आत्मो आनी प्राण आनी आत्मो थंय सांदे आनी मेंदू दोशी जाता थंय परी तें रिगोवंक शकता. कितें सांगता पळय सांद्यांनी भितर देवाचें उतर आतां पळय टॅबलेटान कितें जाता हाडांनी भितर वयता. टॅबलेटांचो हाडांनी भितर वयता वयल्या वयर कातीक लागता न्हू टॅबलेटां. हें कितें म्हणटा देवाचें उतर तुज्या मेंदू आनी हाडांनी भितर वचोंक शकता म्हणटा देवाचें उतर. हें देवाचें उतर हाडांनी भितर वयता आनी तुजें काम करता. हें देवाचें उतर उलयता पळय तेन्ना हालगा तुका जेदू तुज्या गायांनी हांव बरो जाली ऑलरेडी हें म्हणटा तेन्ना कितें जाता तुज्या हाडांनी भितर हाडां दुखता तांकां उपाय आहा. एट्रायटीस म्हणटा ताका जाता पळयलां तुमी न्हू. देवाच्या उतरान सगलें जाता. दोतोर कितें सांगता जायना सांगता. आमी एका भावा कडेन गेल्लीं हांगा ते कालवे ताका एट्रायटीस सांगलेलें आनी बेडीर आसलो. डॉक्टरान रिपोर्ट दिल्लो तूं आनी चलचें नाय. हांवें ताका विचारलें मुद्दाम वचोन डॉक्टरान कितें सांगलां तुका रे. लायफ टायम सांगलां म्हाका हें. भुरगो 28 वर्साचो आसतलो 28-30 इतलो भुरगो आनी बेडीर आहा. हांवें मुद्दाम गेलें आनी विचारलें ताका तुका डॉक्टरान कसलो रिपोर्ट दिला रे म्हटलें तर आपणाक हें लायफ टायम चलोंक जावचें ना. हांवें ताका जेजूची खबर सांगली. जेजू म्हणटा आपूण तुका ऑलरेडी बरो केला. जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालाय म्हणटा. तुजी हाडां सगळीं जेजून तुका नवी दिल्या. तूं आनी मागीर तिका बसयल्लो उठोवन आनी मागीर आमी ताका सांगलें तुका चलोंक जेजून शक्ती दिल्या घटाय दिल्या तूं उठ आनी चल्लो. कितल्यो पासयो मारल्यो आमकां भायरूय पावपाक येयलो पळय जाता न्हू. कितें आतां कितें सांगलां हें देवाचें उतर म्हणटा तें हाडांनी भितर सुद्दां रिगोवंक शकता. रिगाना देवाचें उतर टॅबलेटां रिगता. टॅबलेटां कितें जातलीं तुमकां 6 वरांनी एक घेवचें पडटलें न्हू. आनी त्या वाटेचें आमी टॅबलेटां घेयना जाल्यार देवाचें उतर उलयत राव जाल्यार आमकां पेखोवणी न्हू. आमकां जाय न्हू पेखोवणी जाल्यार आमी उलयत रावंक जाय देवाचें उतर. जितलें आमी उलयता तितलें आमकां कमी. जेजून कितलें गेलां आसतलें आमच्या पासत तें तर पळयत जाल्यार आमचें सगळें दुखूच गेलें वयतलें न्हू. सारकें आमकां न्हिदय न्हू. आमी तेन्ना उलयता तेन्नाच आमच्या जिवितान घडटलें तें. जाल्यार उलयना जाल्यार जावचें ना. नाल्यार प्रे फॉर मी करीतूच रावतलीं आमी. म्हाका मागण्यांत धर म्हणीतूच रावतलीं. जातलें. जेजून आमकांय दिल्या न्हू पदवी उलोवच्याक. आमी उलोवंक जाय कितें आमकां जाय तें आमी उलोवंक जाय. आमी कितें करता म्हज्या भुरग्या पासत माग गो म्हज्या घोवा पासत माग गो म्हणटा. आमी उलोवंक जाय आनी तुमी उलोवंक जाय तेन्नाच पेखोवणी येतली. आमी एकेच सायटीन उलयना दोनी सायटीन उलोवंक जाय न्हू.
आनी कितें म्हणटा हांगा सांदे आनी मेंदू दोशी जाता थंय परी ते रिगोवंक शकता आनी ते मनशाचे कायजाचे ओत्र्या आनी चिंतना तपासून त्याच्या विशयी आपलो निवाळो दिता. आमच्या चिंतनांनी सुद्दां कायजान सुद्दां ते ओत्रे म्हणटा आमचे वचोंक शकता. आमी कितें करता फकत देवाचें उतर आमी एकीच सायडीन पळयता. आमी दोनूय सायडीन पळोवंक जाय देवाचें उतर. आमकां सगळे वाटेनी देवाचें उतर काम करता आमच्या जिवितांत. आमकां दिसना पूण आमी उलयतना कितें करता एकीच सायडीन उलयता. आमी जेन्ना उलयता तेन्ना कितें जाता आमच्या नाश जाता. तोच न्हू आतां एक टेस्टमेंट म्हाका न्हू केसोय जाणा न्हू तुमी केसोय जाता त्यो केसोय हय 2-3 वर्सां काय 4 वर्सां पयलीं म्हाका केसोय जाल्यो आंगूळ जाले सारक्यो आनी केसोय जाले आनी तुमी जाणा न्हू कसले तोट्टाडे मारता केसोय. आनी ते पयलीं म्हाका धाकटे जाताले म्हाका केसोय पयलीं म्हटल्यार हांव कितें करताली ती कोण सांगताली ते वखाद लायताली. आतां न्हू हे फावटी कितें केल्यात वखाद नाका कित्याक जेवच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या आनी हांव कितें केसोय जाली न्हू म्हाका आनी जाले 3 दिसांनी आनी तेन्ना आमचो रिट्रीट आसलो कालांगूट रिट्रीट आसलो न्हू चालू आनी जॉन्सना लास्ट डे आसलो तेन्ना ते फावटी आनी रिट्रीट चालू आसलो. आनी हांव कितें म्हणटाली जेजू म्हाका रिट्रीटाक वचोंक मेळना रे तर म्हाका सगळीं विचारतलीं मरे म्हणटाली. आनी ती रातीकुळी न्हू फुटली आनी हांव कितें म्हणटालें जेजू आर्गां तुका जेजू तुका फाल्यां म्हाका रिट्रीटाक वचोंक मेळ्ळें. आनी एकदां फुटली म्हणटकूच वचोंक जाता जायना न्हू दुखता न्हू आनी 2 व्हिलरीर वयल्यान बसोंक जाय आसलें घोवा वांगडा. आनी म्हाका सयतान सांगता आतां तूं कशें बसतलें 2 व्हिलरीर आरे वच रे हांव तुका बसोन दाखयतलें 2 व्हिलरीन कित्याक ऑलरेडी जेवच्या गायांनी बरें जालां. आनी हांव राती कडेन फुटलें आनी सकाळीं उठून हांव रिट्रीटाक गेली बसोन. आनी कितें केलें हांवें आनी बसली आनी सयतान दाखयता म्हाका हय प्लास्टीक कदेल कशें बसतलय दुखतलें तुका आरे वच रे हांव तुका बसोन दाखयतलें सयता आनी कदेलीचेर आनी बसोन दाखयलें आनी बसली न्हू आनी हांव रिट्रीट आयकूत रावली न्हू आनी मागीर घरा गेली आनी बँडेज करूंक जाय न्हू बँडेज करूंक वच जाल्यार घावो सारको सुकोवन येयला. प्रेज गॉड. पळय कितें जालें हरशीं कितले दीस लागताले बँडेज करूं 4-5-6 दीस सुमार लागताले बँडेज करूंक सारकें हें जायसर. दिसा कितें जालें सोमतोच घावो पेखोन येयलो आख्खो आनी बँडेजूय करपाची गरज ना. कित्याक हांवें तर तेजें आयकलेलें कदेलीर बसोंक नासलें आनी हांव मोटरसायकलीर 2 व्हिलरीर बसोन जर वचोंक नासली जाल्यार तो कितें करतलो आसलो म्हाका न्हीद गो घरा कडेन न्हीद म्हणटलो आसलो. हांव तेजें आयकूंक ना. आमी तयार करूंक जाय तेजें आयकूंक तो सांगता आमकां येता काना कडेन ए न्हीद गो तुका दुखतलें तुका हें जातलें तुका आवस हाडटलो ए मागण्यांक कित्याक वयताय थंय दिसभर तुका हांगा बसचें पडटलें मुगो ते बसोन तुका वाज येवचो ना घरा तरी कितें करतलें कळ्ळें आमकां शिकयता तो आमी कोणाचो आवाज तो कळोंक जाय आमकां. तो म्हणटा न्हू हेतून आहा 1 Peter 5:8 बरयल्लें आसा तुमी कितें म्हणटा तो चितूर रावा जागृत रावा म्हणटा देंवचार तुमचो दुश्मन म्हणटा. वाचया पळोवया मुद्दाम कितें म्हणटा पळय आयक चितूर रावा जागृत रावा म्हणटा देंवचार तुमचो दुश्मन म्हणटा. कोण तुमचो दुश्मन म्हणटा देंवचार म्हणटा. भाव भयणां न्हू देंवचार म्हणटा. चितूर रावा जागृत रावा देंवचार तुमचो दुश्मन म्हणटा. गरज घालतल्या शिवा सारको म्हणटा. आपणाक कोणूय गिरासूंक सापडत काय म्हणून पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. कोण आतां हो देंवचार कितें करता तो आतां फिरत चितूर रावा जागृत रावा म्हणटा आमकां. कित्याक सांगता तो चितूर रावा जागृत रावा देंवचार तुमचो दुश्मन तो खंयच्याय वेळार येवंक शकता. हांगर वचना तो येता न्हू न्हीद घालू तेजें काम तें ताका लागून तो म्हणटा चितूर रावा जागृत रावा देंवचार तुमचो दुश्मन गरज घालतल्या शिवा भाशेन शिवा सारको म्हणटा तो आपणाक कोणूय गिरासूंक सापडत काय म्हणून पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. शिव कहो येता गर्जना घालीत तोहो म्हणटा देंवचार येता म्हणटा गर्जना घालीत म्हणटा.
कोणी आपणाक सापडत काय म्हणून तुमचे भोंवतणी भोंवता तो. तुमी आतां कितें वायट जर उलयता तो टूक करून तुमकां व्हरता आनी तुमचें काम करून दाखयता, गर्जना घालीत येता. थोडी कितें म्हणटा, घोवाचें एग्जाम घोव सोरो पिवन येता तेन्ना कितें म्हणटा ती, घोवाक भायर घालता तेच्या भितरल्या आत्म्यांक घालता ना, तेच्या भितरल्या आत्म्यांक आमी भायर घालूंक जाय, घोवाक न्हू. घोव तुजो बरो, चेडो तुजो बरो, सगळें तुजें बरें, पूण आमी कितें करता, भितरल्या आत्म्यांक आमी भायर घालिना, धांवडिना. आमी तेका तुजे कडेन झगडटा, तो कितें म्हणटा तेजें आमी मेतें जाता आनी मागीर सकाळ उठून कितें म्हणटा, आपणें तुका म्हणूंकूच ना. पळयला न्हू तुमी म्हणटा तो. कोणी आतां तुमकां सोरो पिवन येयलो, कोणी कितें केलो जाल्यार तेका तुमी विचारा, तुवें म्हाका राती गाय सोडले मरे, तुवें म्हाका कितें केल्लें मरे. तो कितें म्हणटा, आपणें केन्ना म्हटलें तुका म्हणसर म्हणटा. जाता हें खूब कडेन. आनी आमी कितें करता, तेच्या मदीं पडटा आनी झगडटा. आमकां खबर ना तेच्या भितर कोण यूज करता तेका. तो तेच्या भितर कोण यूज करता, देवचार न्हू. तेका आमी भायर घालूंक जाय. म्हाजो चेडो बरो म्हाज्या चेड्याच्या भितर आहा, त्या सैतानाक भायर सजिच्या नांवान तुका हुकूम घालता, म्हाजो चेडो बरो, तेका आमी तेका हुकूम घालूंक जायो. घोवाक बीन बायलेक बीन न्हू, बायल त्रास करता जाल्यार बायलेक त्रास न्हू, बायलेच्या भितर आहा तो आत्म्यांक आमी भायर धाडूंक जाय. भुरगे हें करता जाल्यार भुरग्याच्या भितर आहा त्या आत्म्यांक आमी भायर धाडूंक जाय. आमी सोऱ्याच्या आत्म्यांक भायर धाडूंक जाय. आमी ते सगळीं मनशां आमकां देवान रचल्या न्हू, म्हणटकूच आमी सगळीं बरीं. तेका लागून आमचें धरलेलें आसा आमी कितें उलयता आनी कितें करता तें. चिंतून जागृत रावा, देंवचार तुमचो दुश्मन, गरज घालतल्या शिवा सारको. आपणाक कोणूय गिरासूंक सापडत काय म्हणून पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरत आसा. मेळटा तेका कोण तरी, कोण तरी मेळटा काय म्हणून तो पळयत आहा, फिरत आहा. तो सोऱ्याकारांक बीन चड त्रास कित्याक करता सांग पळया. कित्याक तो ती तेंची खूब वर्सांचो न्हू तो धाकटो पडला आसूं, थोडे 20 वर्सांचे खूब वर्सांचे, म्हणून तो कितें करता, तेंकां चडशी बेग्यान तेंकां सुटका दिवंक दिना. तेंचे कडेन भोंवत आसता तो, फिरत आसता, दाखयता तेंकां तो बाटली दाखयतलो तेंकां, फ्रेंड दाखयतलो तेंकां. कित्याक ते खूब वर्सांचे न्हू, तेजे सारके परफेक्ट तेजे ते खूब वर्सांचो न्हू ताचो तो. तेमी तेका कब्जान दवरलेलो न्हू खूब वर्सां, मागीर तेका तो सोडपाक मातसो तेका टायम लागता. कित्याक टायम लागता कित्याक तेका आमी तो जितली उलयता बेग्यान जाता. आनी तो येतलो फिरत घालत. मागीर तो कितें म्हणटलो तेका, तोच जेन्ना देवाचे उतर शिकलो आनी तुमी तेका उलयले आनी देवाचे उतर, तो कितें म्हणटलो, वसरे सैताना, आतां म्हाका तुजी गरज ना, आतां म्हाका जेजू मेवळा, आतां म्हाका जेजूचें मोग मेवळा. तो मागीर रावंक शकता न्ही, तो मागीर पळोवन वचोंकूच जाय तेका. आतां म्हाजी बायल डिप्रेशनान आहा, कितें आहा, आमी उलयता तेचे वरसूनच आमकां कळोन येता. आमी उलयत रावंक जाय तिंकां. ती बायल तुजी बरी, पूण तिणी चिंतून सगळे आपले तकलेचेर भार घेतलेलो आहा. तो भार आमी कसो काडटली, देवाचें उतर उलोवन तिका देवाचें उतर शिकोवन नाल्यार तिच्या रुमान देवाचें उतर घालून तिची मायंड तिची चेंज जाता. तेन्ना ती सेट फ्री जातली. मागीर आमचें धरलेलें आसा आमी कोणाची उतरां उलयता ती आमकां खबर नासतना उलयल्या जाल्यार आमी माफ मागूंक जायी. आनी हो देवचार कसो येता तो कळ्ळो न्हू तुमकां, फिरूत येता आमच्या भोंवतणी तो, आमकां तो हें करचो ना. आनी एक सांगता आमकां कोटेशन, Psalm 107:20 पळोवया. आपले उतर धाडून त्याने तांकां बरी केली म्हणटा. फोंडान पावलेले त्याचो जीव त्याने निवारलो. आपले उतर धाडून म्हणटा. कोणाक आतां येता, आमकां सगळ्यांक जेजून उतर धाडले आनी आमकां
आमकां तेणी बरी केली म्हणटा. आमकां आतां बरी करतलो केली न्हू. कोणी आतां देवाचें उतर धाडलें आनी तेणी आमकां बरी केली म्हणजे तेच्या घायांनी आमी बरी जाली आनी फोंडान पावलेले त्याचो जीव त्यांनी निवारलो. म्हणजे आतां मरणाचे तोडीर सुद्दां पावलेले आसा ते पयला देवाचें उतर म्हणटा आनी जिवे जाता. पळोवंक ना तुमी. आमकां आमी म्हणटा न्हू पयलीं आयसियून आसलेले भायर येयले देवाचें उतर म्हणून. कितें तेंच्यांनी आपलें मायंड चेंज केलें आनी म्हणीत रावले जेच्या गायांनी हांव बरो जालो आनी ते आयसियूनसून भायर येता पळय सिरियस आसलेले सुद्दां. कित्याक तेंच्यांनी आमकां देवाचें उतर तेंच्यांनी आयकलें आनी तेंचें मायंडसेट चेंज केलें आनी फोंडान पावलेले त्याचो जीव त्यांनी निवारलो म्हणटा. आनी थोड्यांचें कितें जाता पळय त्या वास्को आमी वयस वास्को न्हू त्या भावाक आनी कितें सांगलेलें डॉक्टरान तूं तुजें आतां सगळें फोंड बीन ताका तयार केल्लो मरणाचो खूब वर्सां पयलीं आं. आनी ताका सगळें तयार केल्लो फोंड बीन तेचो आनी ताका निमाणे घडयेक सांगलें देवाचें तो ब्रादरीक फोन मारलो तेणी. ब्रादरीन ताका एकूच कोटेशन दिलें रोमन्स 4:17 जो देव मेलेल्यांक जिवीत कित्ता ना तेवूच आसाशें करता. पळोवया आमी रोमन्स 4:17. तुमी कोणाकूय जाय न्हू जाल्यार हें कोटेशन दिवंक जाय. कोण चड सिरियस आहा बीन जाल्यार तांकां म्हणीत राव म्हूण सांगूंक जाय. तर पवित्र पुस्तक अशें बरयलेलें आसा खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. खरेंच जो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी ना तेवूच आसाश्यो करता आनी त्याचेर भावार दवरता हा ब्रह्मा देवा मुखार आमचो बापूय. कितें म्हणटा हांगासर जो देव पळय पवित्र पुस्तकार बरयलेलें आसा म्हणटा अशें खूब राष्ट्राचो हांवें तुका बापूय केला. खरेंच जो देव मेलेल्यांक जिविता ना तेवूच आसाश्यो करता. आमकां खूब राष्ट्राचो बापूय केला न्हू. आमी म्हणूंक जाय म्हणल्यार आमकां नातरां पोंटुरा पळोवंक दवरल्या दिसून लांब आवका पासत. सावस 91 लास्ट लायन म्हणटा न्हू. आमकां कोणी म्हणटा न्हू तूं आतां मरतलें तो एकाच उतराक भियाता. तुमी ताका म्हणूंक जाय म्हाका जेजून लांब आवका पासत नातरां पोंटुरा पळोवंक दवरला. तेन्ना कितें जाता ते नातरां पोंटुरा मुटली न्हू मागीर तो भियाता आनी कोर्ट सरोन वयता. हें आतां व्हडली प्रोपसी करता न्हू. व्हडली प्रोपसी करता. एकदां कितें जालें ब्रादरीन न्हू एक धाकटुलें चेडूं आसलें जाल्लें चेडूं आनी ब्रादर ताका एम्ब्रोलन्सान प्रोफसी करूंक लागलो. हे चेडूं म्हणूंक लागलो हे लोगीन जाता हे स्कुलाक वयता लोगीन जाता एका भुरगीं जाल्या आनी आमकां खबर ना हे जाल्ले भुरगे म्हणून आमी जाल्यार व्हडले दिसता म्हणून. मागीर एकदां ब्रादरीन कॅनडा टिचरीन सांगलें ते धाकटुले भुरगे म्हणून. आतां ते भुरगे पळय आनी तेज्या आवयक आजी तेजी कितें वायट उतर उलयताली कितें न्हू नॅगेटीव ताका सांगलें तूं स्टॉप कर म्हणून सांगलें नॅगेटीव. आनी तें आतां हा बरें चेडूं काय बरें जालां 1.5 वर्साचें जालां आतां. फाटल्या दिसांनी बर्थडे बीन जालो पळय. तेन्ना तांणी तर भावार्थ उलोवंक नासलो जाल्यार ते वयतले आसले न्हू चेडूं हाती भायर. तांकां वयल्यान सांगलेलें सगलें डॉक्टरान बापायक सांगलें तेज्या कितें जाणां त्या चेडवाचो फोटो काड ताका आयसियून आसलें न्हू फोटो काड आनी ताका सगळे फॅमिलीक दाखय. बापायन कितें म्हटलें हांव म्हाज्या चेडवाचो फोटो काडचें ना हांव म्हाज्या चेडवाक जिवे घरा घेवन वयतलो. हें बापायन सारकी प्रोपसी केली आनी ताका सगळें तेजे ती आवय तेजी सांगताली आमकां टेस्टिमोनी मागीर ह्या मेंदूची दोळ्यांची तीन ऑपरेशनां दोळ्यांची हेची आनी मेंदूची आनी कितलीं ऑपरेशनां हें करून ताका आयसियून करून तें आतां काय बरें आसा आनी बरें सोबीत दिसता सारकी बावली कशी. कशें देवाच्या उतरान तेंच्यांनी मायंड सेट केलो न्हू. आमकां देवाचें उतर उलया म्हणटा तुमी आनी तें उलोवनूच आमकां पेखोवणी मेळटली जाल्यार आमकां बेश्टी पेखोवणी मेळची ना. आमकां उलोवंक जाय देवाचें उतर. उलयता तेन्नाच आमच्या जिवितांत पेखोवणी येतली आमकां. हांगा कितें म्हणटा रोमन्स 4:17 पळय त्या भावान कितें केलें ताका एकूच कोटेशन दिलें भावान आनी येतो म्हणीत राव सांगलें ताका खूब राष्ट्राचो हांवें तुका बापूय केला जो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता ना तेवूच आसाशें करता. तें उतर म्हणून तो चितोच जालो आनी आजुनी आतां प्रवचन करता देवाचें उतर.
कळ्ळें जाता हें देवाचें उतर उलोवन जेन्ना तूं तुजें जिवीत चेंज करताय आनी तुजें उतर देवाचें उतर तूं म्हणटाय तेन्ना तुज्या जिवितान चेंजिनेस येता आनी आनी आमकांय बीन आमी आतां केन्नाय कोणाय तुमकां सांगलें जाल्यार हें कोटेशन तांकां दिवपाचें तुमी रोमन्स 4:17 खूब राष्ट्राचो हांवें तुका बापूय केला खरेंच जो मेलेल्यांक जिवीत दिता ना त्यो वस्त आसाश्यो करता आमच्या जिवितान आमकां दिसना न्हू त्यो वस्तू देव आसाश्यो करता कितें इसरोंक जाय कोणाक कितें इसरोंक जाय थँक्यू जिजस कितें थंय शिकल्यार आं कळ्ळें न्हू चर्चा गायांनी आमी कशी उलोवपाची आनी कितें करपाची ती आमकां कशें हेलींग मेळटा कशी आमकां पेखोवणी मेळटा तें आमी आमचेर दवरलेलें आसा कोणाचेर दवरलेलें शेजाऱ्यांचेर दवरलेलें आसा आमकां पेखोवणी आमच्या घरच्यांचेर आसा घोवाचेर आसा भुरग्यांचेर आसा आमच्या आनी ती म्हटल्यार ती म्हणटली काय आमी म्हणूंक जाय आमकां जोण एकल्याक देवान पदवी दिलेली आसा आनी जोण एकल्याक आमकां उलोवपाक दिलेलें आसा आमी जोण एकली उलयता तेन्ना कितें जातलें आमकां मिलाग्रीस जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय आमच्या आमीच घेवंक जाय न्हू उलोवपाक जाय न्हू आमी कितें करता आमकां कितें दुयेंस येयलें कितें जालें न्हू दुखलें कितें जालें आमी ती रोजरी आहा न्हू ती रोजरी घेता आनी आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी आमी बरी जाली आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी आमी बरी जाली हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक दुयेंसाक म्हाजेर कसलोच अधिकार ना आमी तें म्हणूं येता सारकें आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना कितें जातलें आमची पेखोवणी केन्ना आतां तें आमकां कळचीच ना आमकां पेखोवणी जाय जाल्यार आमी उलोवंक जाय आमच्या उतरांनी आमी उलयता तेन्ना कितें जाता आमचोय भावार्थ वाडटा आनी तुमचोय भावार्थ वाडटा न्हू आनी मागीर ते आमकां कितें जाता आमकां जर पेखोवणी मेवली ती आमीच घेवन बसपाची दुसऱ्यांक सांगूंक जाय न्हू दुसऱ्यांचो भावार्थ तर वाडोवंक जाय जाल्यार आमी सांगूंक जाय न्हू थोडी कितें करता आपणाकूच दवरता म्हणजे कितें जालें सांग कितें जालें जाणा तुमी पळयल्यार न्हू तुमकां एग्जाम्पल सांगता एक जोर आहा न्हू एक जोर आनी बांय पळयल्या न्हू बांय कितें करता एकाच जाग्यार आसता बांय एकाच जाग्यार न्हू तसली आमी काय आमी जोर खंय व्हांवता सगल्या गांवांनी वयता न्हू सगल्या गांवांनी आमी जोर न्हू तेका लागून आमी कोण ते आमचेर दवरलेले आसा सायबीण मागीर कोण जाली जोर जाली आनी जॉन बॅप्टिस्ट कोण जालो तो भियालो न्हू सायबीण मागीर एलिझाबेथ कितें केलें एलिझाबेथीन ती भियोन घरान रावली न्हू ती भायर सरोंक ना तो पुती भिरांत रावलो रानान रावंक लागलो कित्याक भिरांतीन सायबीण मागीर कितें केलें दुसऱ्याच्या आदाराक पावली तशी आमी न्हू जोरी भाशेन आमी जोर काय बाय ते आमचेर दवरलेले आसा आमी जोर जाल्यार सगल्यांक सांगात सुट्टली आमकां पेखोवणी जाल्या आनी आमच्या जिवितान कितें कितें बरें जालां तें थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस आमी एकदांच म्हणया 5 फावटी म्हणया आमी आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी आमी बरी जाली 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 थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस आर्गा तुका जेजू आयच्या दिसा पासून वेळा खातीर तुका आर्गा येता तुवें तांकां कितें तरी बरें तरीच गांठीक मारूंक तुवें दिलाय म्हणून तुका आमी आर्गां येता ती वचोन दुसऱ्यांक आपली घोवायकी जातली आनी तांकां सोत उगडापे केलाय ते सोत ती दुसऱ्यांकूय सांगतली आनी सोतूच तांकां स्वतंत्र करतले म्हणून तुका आमी आर्गां दिता आनी ह्या उतरां वरवीं ह्या उतरान तांकां शिकयलां त्या उतरांनी तांकां सुटका ऑलरेडी मेळिल्ली आसा म्हणून तुका आमी आर्गां येता बापा तशेंच जेवण रांदलेलें आसा तेच्याय पासत आमी तुका आर्गां येता तें जेवण तुजें बदल्लां जेजूचें मांस आनी रोगत म्हणून तुका आमी आर्गां येता थँक्यू जिजस प्रेम मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां आमेन जेजू
हांव तुजें मांस खाता. जेजू हांव तुजें रगत पियेता आनी जेजू तूं म्हजे भितर जियेताय आनी हांव तुजे भितर जियेता. थँक्यू जेजस.